ताका समज बरें काम करून समज आज बीजेपी काम करता म्हणून ताका दिसता की थंय गेला तो फाल्यां काँग्रेस तेज्यान बरें काँग्रेस करता जाल्यार काँग्रेसी कडून येतलो तो तशें कितें प्रत्येकाचो वेगळो वेगळो विचार आसता आमी तेजे कशें आमी उलोवंक शकता तूं सांगता ताका हाडटलो हांव काँग्रेसान तूं घेवपा ना सिटी पण तूं घेवपा ना तूं ताका हाडटलो ना हें हांव तुमकां सांगूंक शकना की हांव घेतलो हांव घेवचो ना म्हणून हांव सांगता तुमकां फाल्यां तो काँग्रेसीन येवं शकता आज बीजेपीन गेला एनसीपी काय आमची काँग्रेसीची न्हू एनसीपी सेपरेट पार्टी आसा ती नॅशनल पार्टी आसा बीजेपी ऑल्सो नॅशनल पार्टी तो एनसीपींतल्यान बीजेपीन गेलो हय डेफिनेटली 100% म्हाका जाल्यार तेंची 100% गॅरंटी आसा बऱ्यांतली मतां बरी मतां तांकां टोटल गोंयान पडटली काँग्रेसाचो प्रयत्न चालू एट द सेम टायम नॉर्थ गोवानूय आमचे गिरीश बाबा ते जिखून 100% कित्याक लोकां कडेन जे राहुल गांधीन सांगला जेन्ना आमचो सेंट्रल गव्हर्मेंट जातलो जाल्यार मायनींग स्टार्ट करतात हें बेश्टे उलोवन आमी करचे ना राहुल गांधी उतराचे मनीस आसा आनी आमी टोटली आमची काँग्रेसीची एक पॉलिसी आसा बेश्टे आमी उलोवन हें करना जें आसा उतरां ती उतराचें पालन आमी करतले आमी टोटली आमचे वास्को जे आमचे 39 बूथ आसा आमी वर्क स्टार्ट केल्लें आसा आनी आमचो एक स्ट्रॉंग पोजिशनान आमी आसा वास्को म्हणटा ते जाता तितले आमी मायज वोटां घेवपाक सोदतात आनी आमी मागणी करूंक सोदतात लोकांक आव्हान करूंक सोदतात की आमी टोटल काँग्रेसीचे वांगडा लोक वास्को म्हणटा ती एक्चुली आमची काँग्रेसीची बेस तालुका टोटल आमी ते परतून रिवायव करून जे लास्ट टायम आमकां जी वोटींग पडलेली आमी सांगलेलें की आमकां 10,000 मतां पडटलीं 9,222 मतां पडलेलीं हे टायमाचेर आमी आनी बीजेपीक अरावंड 11,000 पडलेलीं